ग्रुप 7चे मंगळारचे बसके उपरांत असंतुष्ट काँग्रेस आमदारांची बसका पणजे जाली. पांडुरंग मडकयकाराच्या फुडारपणाखाला ही बसका जाली. उदरगतीची कामां अडकून उरल्यांत, अर्थ खात्यांत फायली पास जायनात, हाका लागून नेतृत्व बदल करचो अशी मागणी ह्या बसकेंत केली. ग्रुप 7चे बाबूश मोन्सेरातू ह्या बसकेक आसले. हे बंड फकत फायनान्स डिपार्टमेंटान फायली पास जायना म्हूण केल्ले काय तांकां आनीक वेगळी कारणां आसलीं? फायली पास जायना म्हूण चडशे आमदार बेजारल्यात हें सगळे सांगताले. पूण फायली पास जायना जाल्यार लिडरशीप चेंज कित्याक? ताका आनीकूय उपाय आसूं येतात. हें प्रकरण फकत फायलीचेंच न्हय, पूण कोणूच त्याचेर निमणे मेरेन उक्तेपणान उलयलो ना. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सरकारी कामांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या सोयऱ्यांचो हस्तक्षेप जाता म्हूण बरेचशे बेजार आशिल्ले. पूण उक्तेपणान उलोवपाचें कोणाकूच धाडस जालें ना. फायलीच्या नांवान शेपडी बोडोवन तरी जाय तें सादल्यार सादलें म्हूण 3 दीस बोळा घालो. ग्रुप 7 तर उक्तेपणान नेतृत्व बदलाची मागणी केली ना. ते म्हणटाले सीएम कोणीय जावं, आमचो तेंको फकत काँग्रेसीकूच आसतलो. हाचो अर्थ दिगंबर नासल्यार उपकारता, राणे चलता, पूण सरकार काँग्रेसीचेंच जाय. ग्रुप 7 इज सपोर्टिंग गव्हर्नमेंट. Group 7 is दिगंबर जावं राणो जावं, ग्रुप 7 इज सपोर्टिंग. Group 7 is supporting Congress-led government. This is very clear. Group 7 is supporting Congress-led government. There is no question. If Digambar is there, Digambar we are supporting. We are supporting anyone who is a Congress-led government, chief minister of the Congress party. Is very clear. But government, it is just that implementation program should be done. Chief minister should take a note of what is the problem other MLAs also facing. That is important. Because I always believe the chief minister has been not elected by the people. He is elected by the MLAs. And as long as the MLAs are satisfied, the chief minister remains satisfied. So that should be the. प्रताप सिंग राणेचे नाव जर फाल्यां प्रपोज केले जाल्यार फाल्यां जर प्रपोज केले जाल्यार ग्रुप ऑफ 7 तुमकां कितें प्रॉब्लेम जातलो? प्रताप सिंग राणे करू काय आनी कोणाक करू, काँग्रेस कोणाकय मुख्यमंत्री करता ते म्हाका काय फरक पडना. आमी 5 लोक हांगा मंत्री आहा. आमी आमचे इंडिपेंडंट असल्या कारणान कोण आनी UGDP असल्या कारणान आनी आमी आमचे इंडिपेंडंट्सा खातीर आमकां मंत्री केल्ले आसा. फाल्यां there should not be any correlation between Mr. Rane and Vishwajit Rane. Mr. Rane belongs to the Congress party. I am an independent and I am from outside. Congress and कोणाकय मुख्यमंत्री करचो ते काँग्रेसचो इंटरनल विषय. आमी 7 लोक आसा ते आमी एकत्र आसा. आमचो विषय लिडरशिपा संबंधी येना. पूण फाल्यां जर प्रताप सिंग राणेक जर प्रपोज हांवें परत सांगता कोणाकय सपोर्ट करतलो ना कोणाकय काँग्रेस पक्षान करचो. आमी 5 मंत्री ह्या हेजेन आसा आनी आमी 5 मंत्री म्हणूनच काम करतले. खंयचेय कॉम्बिनेशन येवन दी आनी आमी 5 मंत्री म्हणून रावतले. कारण तेजे आमकां जर कोणाक एकट्याक काडपाचो प्रयत्न केलो तर 7 ग्रुप एकत्र आसतले आनी आमकां काँग्रेस पक्षान कितें निर्णय घेता वी आर रियली नॉट कन्सर्न. वी हॅव नॉट कम्युनिकेटेड विथ एनीथिंग नॉर वी आर इंटरेस्टेड. एज आय हॅव सेड माय लॉयल्टी इज फॉर मिसेस सोनिया गांधी जी. टुमॉरो मिसेस गांधी टेल्स मी विश्वजीत I want you to do this, that will be obeyed. But same time there is no question of this group of 7 dispersing. Group of 7 is together. असंतुष्ट काँग्रेस आमदारांची मात प्रतापसिंह राणे वा चर्चिल आलेमावाक मुख्यमंत्री करचे अशी मागणी असली. नवीनच राजकारणात येवन बंडखोरी करपी आमदाराच्या भानगडींत ज्येष्ठ राजकारणी हरशीं केन्ना पडनात. तरी आसतना हायकमांडान सांगलें जाल्यार आपूण मुख्यमंत्री जातलों अशें प्रतापसिंग राणेन सांगलें. ताचे वयल्यान सगळ्यांनी मेळून बरीच तयारी केल्या अशें दिसतालें. काँग्रेस सरकारांतलो एक ग्रूप तयार जाला आनी ते चेंज इन लिडरशीप मागता. त्यांनी पयलीं नांव तुमचे फुड्यान केलां की तुमी मुख्यमंत्री दुसरे मुख्यमंत्री जावचे म्हणून. हांव पक्षाचो मनीस काँग्रेस पक्षान आसा आनी म्हाका आनी दुसरे कडेन खंय वचपाचें ना. आनी काँग्रेस पक्षान जें कितें सांगता तें हांव करपाक तयार आसा. कित्याक पयलीं हांव चीफ मिनिस्टर खुबदां आसलो, विरोधी पक्षाचो नेतोय जालो आनी त्या भायर स्पिकरय हेच्या पयलीं जाल्लो आसा. म्हाका पक्षान जेन्ना जेन्ना म्हाका डायरेक्टीव दिला त्या प्रमाणे हांव वागलां आनी त्या प्रमाणेच हांव ह्यान फुडें वागतलो. ते पण तुमचे मुख्यमंत्री तुमी मुख्यमंत्री जावचे अशें ते तेणी मागले तरी पक्ष सृश्टीन मान्य करूंक जाय कोणी. आनी हांव असो म्हणजे कोणी सांगलें म्हणून असो उडयो मारचो ना हांव. समजलें. म्हाका
पार्टीचे अध्यक्ष किंवा यांचे जे सांगले जाल्यार कितें मान्य करूं शकता म्हणून ते समंजस रितीन कितें आसलें जाल्यार परंतु म्हाका दिसना अशें कितें परिस्थिती जावं शकता की ना ती. काँग्रेसींतल्या एंग्री आमदारांचो आंकडो वाडटलो अशें ते सुरवातीक सांगताले, पूण तो वाडपाचो सोडूनच दियात तो देंवपाक लागलो. नार्वेकार ग्रुपांत येवचे पयलींच गायब जालो. बिरेस्तार मेरेन फ्रांसीस सिल्वेर आनी आग्नेल फर्नांडीस फाटीं सरले. चर्चिलान आपूण च्या मारपाक गेल्लो अशें सांगून आंग काडून घेतलें. दुसरे वटेन NCP आपालिपा खेळपाक लागले. इतले मजगतीं पुलीस स्टेशनावेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणांत CBIन शिक्षण मंत्री बाबुशा आड आरोपपत्र दाखल केलें. तर सुदीन ढवळीकारान आपलो सपोर्ट मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीकूच अशें सांगून बंडांतली हवाच काडली. सगळे पोंग जाले. We are seven people have discussed only on, I'm coming to the point, 7 people have discussed only on administrative matters. We have not come to any conclusion of such type of things. Even 7 people group also has given the same statement on that day, which I am giving also now. We are with the Digambar Kamath led government, Digambar Kamath led government, Digambar Kamath led government. आमी जे मेळ्या ते कॅज्युअली मेळ्या, एकठांय जाल्या. जी मिटींग आशिल्ली ती कॅन्सल जाली म्हणून आमी एकठांय मेळिल्ले. तातूंत ओन्ली एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स जे आसा आमचे ते कशें घट करप हाजेर आमचें डिस्कशन जालां. लिडरशीप चेंज किंवा इतर गोश्टीचेर आमचें डिस्कशन जावना. आनी आमी जेन्ना स्वेरिंग इन केलां तेन्ना आमी लेटर दिल्लें आसा की वी आर supporting Congress-led government headed by Digambar Kamath. आणि आतां ताजे फाटल्यान आमी आसा थंय प्रश्न काय ना. निमाणे बिरेस्तारा सांज मेरेन ग्रुप 7चे विश्वजीत आनी बाबूश जाल्यार काँग्रेसीचे मडकयकार आनी आलेक्स रेजिनाल्ड हे दोगूच जाण उरले. तांची निमणी बसका विश्वजिताच्या बंगल्यार जाली. तो मेरेन सगळे राजकीय वादळ थंड जाल्ले. इतल्या मजगतीं दिल्लीक आशिल्ले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार गोंयांत परत येताले. सांजे सादारण 8:30 वरांचेर ते गोंयांत पावले. तांकां ह्या विशीं विचारल्यार आपूण बिंदास्त आहा अशी जाप कामतीन दिली. तांचो मूड कूल आशिल्लो. वाचलां पेपरार, पळोवया अशें सांगून ते गाडयेंत बसले. काय खबर ना, हांव आतां आयलां दिल्लीच्यान. हांव दिल्ली गेल्लो पळय, आतां पावलां. फक्त पेपरांतल्यान बातमी वाचल्या. विचारता कितें आसा जाल्यार तांचें विचारतलो तांचे कडेन. पण जर अशें डेव्हलपमेंट मूव जाता तुमचें कितें आसतलें? म्हणजे कांयच ना, हांव निर्धास्त आसा. शुक्रारा सुभाष शिरोडकरान पत्रकार परिशद घेवन नेतृत्व बदल जावचो ना हें स्पश्ट केलें. ह्याच दिसा जेन्ना जगभर सुर्याक गिराण लागिल्लें तेन्ना मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचें गिराण सुटलें. आता आमच्या बरोबर आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर. त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया की आता ज्यो गोंयांत राजकीय घडामोडी चल्ल्या त्यो खंय मेरेन पावल्या. त्यो काँग्रेसीन बंड जाला. काँग्रेस म्हणटा की CM रिप्लेस जावं जाय म्हणून काँग्रेसचे तो काय आमदार खंय मेरेन पावला. बंड खंय हांव आतां पणजे सगळ्यांत भोंवलो सकाळच्यान, म्हाका बंड खंय दिसूना. पूण आतां एक्झॅक्ट कितें पोजिशन आसा? कांय ना, कांयच ना. सरकार सारकें स्थिर आसा आनी काँग्रेस पक्षाचें सरकार दिगंबर कामतीच्या नेतृत्वा खाली मुखाल्ली म्हणजे उरल्या ती 2.5 वर्सां अत्यंत हांव अशें म्हणन की सादेपणान पूर्ण करतले. म्हणजे आणि लिडरशीप बीन चेंज जी मागणी आशिल्ली ती कांयच ना. तुमी आतां इतले मिनिस्टर मडकयकार आशिल्लो, नार्वेकर आशिल्लो, सिल्वेरा आशिल्लो, हे हांचे कडेन बीन उलोवप बीन जाला तुमचें आनी कितें तुमकां कळ्ळां? काल सिल्वेरा कडेन उलयल्लो आनी नंतर मागीर आमच्या हाजे कडेन उलयलो मडकयकारा कडेन आज सकाळी. जे तांचे काही विशेष करून मडकयकाराची अडचण आशिल्ली ती खबर आसा म्हाका. ताणें सांगलां परत ओके फायन दॅट्स ऑल. पूण पार्टीन मध्यस्था करून तांचे विशय बीन सोडयतले बीन म्हणून कितें तरी आश्वासन? ना ना, नक्कीच पार्टी केन्नाय खंयच्याय वेळार कितेंय प्रॉब्लेम आसले ताजी
मध्यस्थाची भूमिका हे नेहमीच करीत आयिल्ली आसा. आजूच म्हजे वेळारच म्हणून ह्याचे पयलीं सुद्दां त्यानुसार आमचे काही आमदारांचे काही डेव्हलपमेंटा संबंधी मतदारसंघाच्या उदरगती संबंधी जर काही अडचणी असले जाल्यार तातूंत नक्कीच काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा अध्यक्ष म्हणून ह्या नात्यान हांव सपोर्टी आसतलोच. ते मागीर मडकयकाराचो मतदारसंघ आसूं किंवा इतर आमदाराचो मतदारसंघ. एक मेजर डिमांड आशिल्लो की कसल्योच फायली मूव जायना, सरकार स्टँड स्टील जाला. तीच मजा दिसता. फायली मूव जायना म्हटल्यार जर जाय जाल्यार मागीर अंदूचें बजेट जें आसा हें बजेट गेलें खंय? हे बजेटांतले जे शेकड्यांनी कोटी खर्च करपाक आशिल्ले गेले खंय? तेंकां अंदूचें बजेट आसा तें तशें फिक्सांक दवरलें आनी फुडलेंच वापरया अशें काय करूं शकना सीएम? तें अंदू जर वापरलां जर जाय जाल्यार खंयचे ना खंयचे मतदारसंघात तें गेलां. मागीर आतां एखादी 1-2 मतदारसंघ किंवा 4 मतदारसंघ एखादी मातशी कमी हातूंत मेळ्ळ्या जायत, पूण सगळ्या मतदारसंघांतल्यान हे डेव्हलपमेंटाचे पयशे गेल्ले आसात. त्या उपरांत शेनवाराक काँग्रेसीची बसका जाली. आर्थीक अडचणीक लागून भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमांवची हुडकोची फायल क्लियर जावची ना अशें मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन स्पश्ट केलें. ही फायल क्लियर करून घेवन गोंयकाराच्या माथ्यार 1000 कोटी रुपयांचें रीण मारपाचें चर्चिलाचें चलिल्लें. हुडकून सांगलें आमकां जाय ते पयशे दिता, पूण आमकां सरकाराचें बॉन्ड जाय. पूण जेन्ना तूं ह्या तरी तूं प्रायवेट हाडटा, आज हांव मुडकोको हाडपाक सोदता, त्याने आमकां 3 वर्सांनी ते पयशे खारी कर म्हणल्यार इंट्रस्ट घेवन 5000 करोड दिता ते. सो जरी तरी हे पयशे कोणालें परमिशन नाका, फकत सीएमान बॉन्ड दिवपाचें. हें दिलां म्हूण हांवूय दुखलो आहा, पूण हांव रागार ना तेजेर. सिवरेज कॉर्पोरेशन पळया तांणी कितें तरी हुडको कडेन कॉरस्पॉन्डन्स केला. एक्चुअली अशें लोन्स बीन्स पळय आसता न्ही, तेजे कॉर्पोरेशन्स इंडिपेंडंटली नॉर्मली करना. दे हॅव टू रूट इट थ्रू फायनान्स. फायनान्शियल मॅटर न्ही तें, ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी जातली. तुमकां याद आसा जाल्यार पळय सार्जिनान 60 कोटीचे कितें बॉन्ड काडलो, केदो व्हडलो इश्यू जालो पळय तेन्ना, याद आसा जाल्यार. पळय म्हजे कडेन बँक ना, म्हजे कडेन बँक आसा, हांव बेश्टोच काडून 1000 कोटी कशें म्हणजे बरोईंग हांव सांगता तें समजना तुका. रिजर्व बँकेच्यो गायडलायन्स आसा, रिजर्व क्लियर करपाचो प्रश्न ना तो. क्लियर कोण करतालो? रिजर्व बँकेच्या गायडलायन्साच्या अंडरच बसता जाल्यारच फायनान्स क्लियर करतालो न्ही. कॅन वी इट विल बिकम ए फ्रॉड अदरवायज. वॉट आय हॅड सजेस्टेड टू हिम दॅट इन द नेक्स्ट प्लॅनिंग कमिशनाची पळय मिटींग जाता त्या वेळाचेर वी वील पुट अप दीस प्रपोजल बिफोर द प्लॅनिंग कमिशन सेईंग दॅट आमकां कितें चड पयशे सिवरेजी खातीर दिवचे अशें म्हणून. त्या दिसा सांजे वेळार आमचे प्रिन्सिपल कॉरस्पॉन्डंट मुरारी शेटये कडेन मुख्यमंत्री उलयले. आपल्या कडेन कोण आयले तांचे कडेन आपूण उलयलां अशें तांणी सांगलें. आतां आमच्या वांगडा आसा चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत. कांय दीस पयलीं तांच्या 4 कलिगांनी तांच्या अगेन्स्ट रिवोल्ट केल्लो. तांचे कडेन आतां जाणून घेवया. ते काल सांगिल्ले की ते आयज मेळटले म्हणून. तांच्यांनी मेळ्ळे, तांच्यांनी कितें डिस्कस केलें तांच्या वांगडा? सेम तुमी मेळ्ळे तुमच्या अगेन्स्ट रिवोल्ट करी तांकां? हांव कोणाकच मेळूना, कारण म्हाका वचून कोणेच येवन सांगूना की तांची म्हजे बद्दल कितें कंप्लेन आसा. म्हणटकीर हांव आनी मुद्दाम जावन मेळपाना. कोण कोण येवन मेळटा तांचे कडेन हांव उलयलां. आज दीसभर हांव ऑफिसाच्या कामाक आशिल्लो, ताका लागून हांव आनी कोणाक मेळपाक वचूं नाका. सीएम तांचो एक मेन मुद्दो आशिल्लो की एडमिनिस्ट्रेशन पॅरलायज जाला म्हणून. कशेंच जे कोण पळय सांगतात तांकांच तुमी विचार. पूण सीएम कितें चेंज इन हे बीन जातले आतां? कॅबिनेट बीन रिशफल बीन कितें जावपाचें चान्सीस जाल्यार तुमकां सांगता हांव. थँक्यू.